नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां ओमानाचो प्रतिश्ठीत असो नागरी भोवमान ऑर्डर ऑफ ओमान दिवन केले सन्मानीत. द्विपक्षीय संबंद घटमूट करपाक प्रधानमंत्र्यांनी दिल्ल्या योगदाना खातीर तांकां भेटयला हो भोवमान. भारत ओमान मजगती अर्थीक भागीदारी कराराचेर जाल्यो सयो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी सुलतान हैथम बिन तारीक हांच्या हाजेरीत जाली कबलात. भारत ओमान वेवसायीक शिखर सभेत दोनूय देशांमदल्या द्विपक्षीय संबंधांक नवी दिका आनी गती मेळटली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारत ओमान व्यापार परिशदेत केलें संबोधन. बज बाय रोमियो लेन प्रकरणात 5 जाणांक 14 दिसांची न्यायालयीन कादय. अजय गुप्ता ह्या सहयोगी धनियाक वैजकी तपासणी खातीर म्हापसा जीएमएफसी न्यायालयात दिले निर्देश. आनी तरणाट्यां मदीं वैज्ञानीक मानसिकता जागृत करपा खातीर मनोहर पर्रीकर वैज्ञानीक महोत्सव थारला प्रभावी माध्यम. मुखेलमंत्र्यांनी मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सवाच्या 7व्या आवृत्तीचें केलें उक्तावण. पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां आयज ओमानात देशांतलो सगळ्यांत प्रतिश्ठीत असो नागरी भोवमान ऑर्डर ऑफ ओमान दिवन सन्मानीत केले. सुलतान हैथम बिन तारीक हांणी द्विपक्षीय संबंद घटमूट करपाक प्रधानमंत्र्यांनी दिल्ल्या योगदाना खातीर हो भोवमान तांकां भेटयला. प्रधानमंत्री मोदी हांकां मेळिल्ल्या 28 परस चड उंचेल्या नागरी पुरस्कारांच्या वळेरेंत हो पुरस्कार आस्पावीत आसा. हो सन्मान भारत ओमान धोरणात्मक भागीदारी घटमूट करपाक दोनूय देशांतले राजनितीक संबंद आनी सहकार्याचें प्रतीक आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ही भेट द्विपक्षीय संबंद नवो शिखर गाठतली. भारत आनी ओमान हांचे मदीं व्यापक अर्थीक भागीदारी करार करून द्विपक्षीय संबंदांत मार्गदर्शक पावंडो हुंपला. तशेंच दोनूय देशां मदलो व्यापार, गुंतवणूक आनी लोकां मदीं सहकार्याचो नवो अध्याय सुरू केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुलतान हैथम बिन तारीक हांच्या हाजेरीत ही कबलात जाली. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देजक मंत्री पियुष गोयल आनी ओमानाचे वाणिज्य उद्देग मंत्री कायस बिन मोहम्मद अल युसूफ हांणी ही कबलात केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या ओमान भोंवडेच्या दुसऱ्या दिसा ओमानाचे सुलतान हैथम बिन तारीक हांची मस्कटांत भेट घेवन द्विपक्षीय बसका घेतली. ओमान सुलतानाच्या राजवाड्यांत पावतकच प्रधानमंत्र्यांनी सुलतान हैथम तारीक हांकां उर्बे भरीत येवकार दिलो. दोनूय फुडारी प्रतिनिधी मंडळ पातळीचेर मेळ्ळे. तांणी भोवआयामी भारत भोवमान रणनिती भागीदारीचो व्यापक नियाळ घेतलो. तशेंच द्विपक्षीय संबंदांत स्थिर वाड जाल्ल्याची तोखणाय केली. अंदू दोनूय देशां मजगतीं राजकीय संबंद स्थापन जावपाक 70 वर्सां पुराय जातात म्हूण भारत ओमान संबंदा खातीर हे भेटेक खाशेलें म्हत्व आसा. भारत ओमान वेवसायीक शिखर सभेत दोनूय देशां मदल्या द्विपक्षीय संबंधांक नवी दिका आनी गती मेळटली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. आयज मस्कटांत जाल्ल्या भारत ओमान व्यापार परिशदेंत तांणी संबोधन केलें. काळा प्रमाण भारत आनी ओमान हांचे मदली इश्टागत घटमूट जाल्या अशेंय तांणी सांगलें. भागीदारी विश्वास हो ह्याच इश्टागतीचेर आदारीत आसा आनी हीच भागीदारी समृद्ध भविश्या कडेन वाटचाल करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. ह्या परिशदेक हजर आशिल्ल्या भारतीय समुदाय आनी विद्यार्थ्यां वांगडा तांणी संवाद साधलो. आज हम एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी. कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा हमारी पार्टनरशिप को 21st सेंचुरी में नया विश्वास, नई ऊर्जा से भर देगा. ये हमारे साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट है. ये हमारे ट्रेड को नई गति देगा, इन्वेस्टमेंट को नया भरोसा देगा और हर सेक्टर में अवसरों के नए द्वार खोलेगा. सीपा हमारे नौजवानों के लिए ग्रोथ,
इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट के अनेक नए अवसर बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ओमानात स्थायीक जाल्ल्या भारतीय समुदायाच्या लोकांबरोबर संवाद साधलो. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राजकीय संबंदात 70 वर्सां पुराय जाल्यात अशें सांगत दोनूय देशां मदीं बरी भागीदारी जावपाची आस तांणी ह्या वेळार उक्तायली. ह्या कार्यावळीक व्हड प्रमाणांत विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतलो. आमची विविधता हे आमच्या संस्कृतायेचो बरो आदार आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत नमूद केलें. आज हम सब यहां भारत ओमान मैत्री पर्व भी मना रहे हैं। मैत्री यानी एम से मैरीटाइम हेरिटेज, ए से एस्पिरेशंस, आई से इनोवेशन, टी से ट्रस्ट एंड टेक्नोलॉजी, आर से रिस्पेक्ट, आई से इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी ये मैत्री पर्व हम दोनों देशों की दोस्ती, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री और प्रॉस्परस फ्यूचर का उत्सव है. घेऊया एक लहानसो विसव. डीडी रोबोकॉन नेशनल चैंपियनशिप अब बस कुछ ही दिन दूर है, जहां युवा दिमाग अपने सपनों को हकीकत में ढालते हैं. लेकिन असली सवाल यही है, डीडी रोबोकॉन का अनुभव आखिर होता कैसा है? एक्सेलरेटेड, कॉम्पिटिटिव, इंस्पायरिंग और सबसे बड़ा असर डीडी रोबोकॉन युवा प्रतिभाओं पर कैसी छाप छोड़ता है? taught me resilience, taught me how to perform under heavy pressure. it has improved my time management. डीडी रोबोकॉन राष्ट्रीय रोबोटिक चैंपियनशिप 2026. पंजीकरण की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025. अब देर मत कीजिए. पंजीकरण के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.ddrobocon.iitd.ac.in. जितेंद्र और मौसमी चटर्जी की प्यार भरी नोक झोंक. इसका है मतलब देखी तुमने लाखों हंसी. अरे नहीं 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 नहीं. संजीव कुमार का कॉमिक अंदाज. अरे क्या सेठ हुआ करती थी, यूं लगता था शेर चला. देखो, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं. बहू ने सही. विनोद मेहरा का अलग किरदार. बोल. लीना ओ लीना, दिल तूने छीना. देखना ना भूलें फैमिली ड्रामा से भरपूर फिल्म स्वर्ग नर्क. जो तेरी रूह के साए में सो गया. 19 दिसंबर दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. ग्रामीण उदरगत मंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी शिवराज सिंग चौहान हांणी लोकसभेत विरोधकांनी आपल्या वागणुकेत लोकशायेच्या अखंडतेक आडमेळ हाडल्या असो आरोप केलो. नवी दिल्लीत पत्रकार परिशदेत म्हायती दितना विकसीत भारत जी रामजी विधेयक 2025 चर्चा करतना जाल्ले विरोधकांच्या कृतीचो तांणी निशेध केलो. पयलीं 100 दिसांची रोजगाराची हमी आशिल्ली ही आतां नव्या विधेयका खाला 125 दिसां मेरेन वाडयल्या अशें तांणी सांगलें. ह्या विस्ताराक आदार दिवपा खातीर फावो तो निधी
प्रस्तावित केला. वट्ट 1,51,282 कोटी रुपया प्रस्तावित केल्यात, जातून केंद्राचो वांटो 95,000 परस चड आसा अशें तांणी सांगलें. विकसित भारत के लिए विकसित गांव, ये मोदी जी का संकल्प है. रोजगार और विकसित गांव, विकसित भारत के लिए. जहां रोजगार के लिए पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब वो बढ़ा के 125 दिन की गई है. और उसके लिए पर्याप्त धनराशि प्रस्तावित है. 1,51,282 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि, जिसमें केंद्र का हिस्सा 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है. और कांग्रेस मनरेगा 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 करती. कितना खर्च किया कांग्रेस ने, यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर? 6-7 से 13-14 तक कुल खर्च किया 2,13,220 करोड़ 39 लाख रुपए. और 2024-25 तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने 8,53,810 करोड़ 91 लाख रुपए. श्रम दिवस उन्होंने सृजित किए 1660, हमने सृजित किए 3210. आयज लोकसभेत विकसित भारत जी विधेयक पारीत जालें. हो कायदो 20 वर्सां पोरन्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदो 2005च्या जाग्यार घेतला. ग्रामीण उदरगतीची बुन्याद स्थापन करपाच्या दिकेन हे विधेयक विकसित भारत 2047ची मोख पुराय करपाक मजत करतलो. ह्या कायद्या खाला दरेका गांवगिऱ्या घरांतल्या वडील घरच्या मनशाक अकुशळ काम करतल्यांक दर अर्थीक वर्सा 125 दिसांचो पगार कायदेशीर करपाची हमी दितलो. केंद्र सरकार आनी राज्य सरकारां मदीं निधी वांटपाची पद्दत उत्तर उदेंत आनी हिमालय वाठारांतल्या राज्यांक वगळून हेर सगळ्या राज्यां खातीर 60 ते 40% प्रमाणात आसतले. ह्या विधेयकाच्या चर्चेक जाप दितना ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी ही येवजण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला प्रभावी पद्दतीन चालीक लायतले अशें तांणी सांगलें. लोकसभेचे खासदार अनुप प्रधान हांणी ह्या येवजणेक तेंको दितना विकसीत भारता खातीर ही येवजण प्रभावी थारतली अशें सांगलें. देखिए, निश्चित ही जैसा कि आज लोकसभा में बहुत ही महत्वपूर्ण बिल वीवी राम जी जो है आज प्रस्तुत किया गया, उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथियों ने लगातार इस पर अब भी चर्चा चल रही है. लेकिन इस विधेयक के आने से 125 दिन, जहां 100 दिन मिलते थे वहां 25 दिन की और बढ़ोतरी होगी और निश्चित ही इसके अंदर बहुत सारी पारदर्शिता लाने का काम जो सरकार कर रही है. कमजोर और असहाय लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला. जिस तरह का भ्रष्टाचार मनरेगा में, मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि 2010 में अटेंडेंस लगाने का काम और उनको मानदेय देने का काम प्रधानों के माध्यम से होता था. मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कि उन्होंने डीबीटी के माध्यम से जो मजदूर काम करता है उसका जो पैसा है उस पैसा को देने का काम सीधा उसके खाते में हमारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है. आज जो बीच की दलाली है वो बिल्कुल समाप्त होगी. सीधे मजदूर 125 दिन काम करेगा और सीधा पैसा उसके खाते में पहुंचेगा. ह्या येवजणेविशीं गांवगिऱ्या वाठारांतल्या अकुशळ कामगारांनी येवकार दिलो. पहले 100 दिन की मजदूरी मिलती थी, अब 125 दिन की मजदूरी मिलनी चाहिए. मेरा घर परिवार चलेगा. मोदी जी को धन्यवाद. पहले सरकार द्वारा 100 दिन के रोजगार दिया जाता था, अब बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है, जिससे लोग बागों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब सभी रोजगार उनको ग्राम पंचायत में ही मिलेगा. इसलिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ. पहले मुझे 100 दिन की मजदूरी मिलती थी, अब बढ़ के 125 दिन की मजदूरी हो गई है. उससे मेरा घर परिवार बहुत अच्छी तरह से चलेगा. मोदी जी को धन्यवाद. पहले हमको 100 दिन की मजदूरी मिलती थी, अब 125 दिन की मिलेगी. मैं मोदी जी का बहुत बहुत निवेदन करता हूँ कि मोदी जी ने इतना कदम लिया, हमें अब पैसे ज्यादा मिलेंगे मजदूरी के. पहले जो है कि 100 दिन की मजदूरी मिलती थी, तो क्या है कि मजदूर लोग काम भी नहीं कर पाते थे और बाहर जाते थे काम करने के लिए. लेकिन अब मोदी जी की मेहरबानी से अब अगर देखा जाए 125 दिन मजदूरी कर दी गई है, तो उससे क्या है कि अच्छे से ये मजदूर अपना भरण पोषण कर पाएंगे और बाकायदा अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे. सध्या गोंयांत चर्चेत आशिल्ल्या बर्च बाय रोमियो लेन ह्या नायट क्लबाक लागिल्ल्या उज्यान
25 जाणांक मरण आयिल्ल्या प्रकरणात म्हापशेच्या न्यायालयान 5 जाणांक 14 दिसाची न्यायालयीन कोठडी फर्मायल्या. हातूंत राजीव मोडक, प्रियांश ठाकूर, राजवीर सिंघानिया, विवेक सिंग आनी भारत कोहली हांचो आस्पाव आसा. तशेंच अजय गुप्ता ह्या भागीदाराची वैजकी चांचणी जावची अशे निर्देश दिल्यात. इतले मजगतीं ह्या क्लबाचे सहयोगी धनी अजय गुप्ता हांणी जामीन अर्ज म्हापशेच्या न्यायालयान सादर केला. भारत कोहली ह्या क्लबाचे वेवस्थापन पळोवप्यान लेगीत जामिना खातीर अर्ज सादर केला. हे विशींची माहिती अजय गुप्ताचो आदोगाद रोशन देसाय हांणी दिली. देखिए, रिमांड को हमने अपोज किया है. जज ने फिलहाल तो हमारी पहली भी मांग थी वो मेडिकल उनका कंडीशन है. सो जज मैडम ने ऑर्डर किया है कि उनकी मेडिकल में फिर से जांच हो. रिपोर्ट के बाद रिमांड और इस पर भी ऑर्डर्स हो जाएंगे. सो इट इज केप्ट पेंडिंग फॉर ऑर्डर्स एट द मोमेंट. ठीक है, इसलिए ऑर्डर के लिए रुके हुए हैं. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी 7व्या मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सवाचें उक्तावण केलें. दोनापावलाच्या दर्या विज्ञान संशोधन केंद्रांत आयोजीत ही कार्यावळ जाल्ली. अंदूचो मनोहर पर्रीकर युवा वैज्ञानीक पुरस्कार डॉ साई गौतम गोपालकृष्णन हांकां मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी भेटयलो. डॉ साई गौतम गोपालकृष्णन हे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बेंगळुरूंत सहाय्यक प्राध्यापक पदार आसात. कम्प्युटेशनल मटिरियल्स सायन्स ह्या वाठारांत दिल्ल्या भरीव योगदाना खातीर तांकां हो पुरस्कार भेटयला. वैज्ञानीक मानसिकताय वाडोवपाच्या तिकेन मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सव हे एक प्रभावी माध्यम थारला अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उलयतना सांगलें. The platforms like Manohar Parrikar Vigyan Mahotsav reminds us that the science not limited to textbook or laboratories. It begins with a curiosity and grows through questioning. Goa has contributed meaningful to India's scientific journey. We recall with the pride Gomantar Bhushan, who is amongst us Dr. Anil Kakodkar, whose leadership strengthened the India's capability in the strategic and energy-related technology. He also remembered Dr. Raghunath Ananta Mashilkar, whose work connected the research and industry and the public purpose. Dr. Damodar Dharmananda Kosambi, and whose analytical approach reshaped thinking across the disciplines. Their journey shows how scientific thinking can influence the society, far beyond the academic boundaries. दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांणी पत्रकार परिशद आपोवन लाडफेचे जिल्हो पंचायत उमेदवार पद्माकर मळीक हांकां आपलो तेंको जाहीर केलो आनी लोकांक येता त्या जिल्हो पंचायत वेंचणुकेंत तांकां खूब मतांनी निवडून हाडपाचो असो उलो मारला. उदकाचो इश्यू आसूं 7 कोटीचो प्रोजेक्ट आमी फक्त तोंडान उलोवंक ना, सुरू केल्यार लास्ट 6 म्हयने जाले, कामय चालू आसा. 10 MLD वॉटर प्लांट ज्याच्यामुळे आमच्याचेच उदक, आमच्या डॅमाचें उदक, त्याच्या थंय पयलीं आमचे 20 MLD रॉ वॉटर प्लांट आसता आनी ब्युटिफिकेशन 34 कोटीचो प्रोजेक्ट सोंपोवन म्हाज्या टर्माक सुरू केलो आनी म्हाज्या टर्माक सोंपयन हें जालो, कितें जालो तो कामाक लागलो. आनी दुसरो आमी 10 MLD केला. त्याच्यामुळे मेनपुरे, साल, लाटम बार्से 4 टाके येतले. दिमाशा एक, साळान एक, आमच्या उस्पा एक आनी पुनर्वसन इश्यू परमनंट. कितकेशेच कडेन बिटवीन 2 गांवांच्या मदीं लायटी बी नसली. आज जर तुमी पळयशात जाल्यार मेनपुरे आनी पिर्ण ह्या गांवां मदीं लायट नसली. मेनपुरे आनी आमटाण हांगा लायट नसली. अडवलपारी वतना महिंद्राक अडवलपार गांवांत लायट नसली. खास करून नाग देवता तूं डोरा मदीं ती लायटच नसली. आज सगळे लायटीचे इश्यू सॉल्व. लाडफेचो जिल्हो पंचायत उमेदवार पद्माकर मळीक हांणी भाजप पक्षाचे वतीन वेंचणुकेंत उबो रावतना लोकांच्या हिता खातीर वावुरपाचें उतर दिलें. जे आमचे डबल इंजिन सरकार आसा, जशे आमचे खासदार म्हणटा, मुख्यमंत्री म्हणटा, प्रायम मिनिस्टर म्हणटा आनी आमचे स्थानीक आमदाराचे हेच उच्चार आसा. आनी भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्य केलां, तेंचे जे कार्य करपाची पद्दत आसा, सिस्टीम आसा, ती पद्दत लोकांच्या दोळ्या फुड्यान आसा. आनी हे सगळे लोकांनी आयज जवळ जवळ आमचे 100% कॅम्पेनिंग डोर टू डोर जाल्ले आसा. तितून पूर्ण प्रतिसाद लोकांचो म्हाका 100% मेळ्ळो आसा. खंयच्याच वोटरान पार्टी बद्दल, आमदारा बद्दल किंवा म्हाज्या वैयक्तीक पद्माकर मळीक ह्या नांवा बद्दल खंय टिका किंवा मस्करी केल्ली ना. जे आमचे विरोधक आसा तांकां आयज आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्य, भारतीय जनता पार्टीन केल्ले ज्यो स्किमी किंवा वेगवेगळ्या तरेनी जे भुरग्यांक फुडें हाडपाचो प्रयत्न करून तांकां खंय ना खंय 100% जॉब जरी ना दिलो जाल्यार तांकां पर्सनल बिझनेस
किंवा सर्टन क्वालिफिकेशना प्रमाणे जॉब दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. घेऊया एक लहानसो विसो. वो एक्टर जिन्होंने गरीबी से निकलकर बनाई बॉलीवुड में अपनी एक खास पहचान. तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है. वो एक्टर जिनके डांस मूव्स और कॉमिक टाइमिंग की है दुनिया दीवानी. ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता. अपने डांस और कॉमेडी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक्टर मेरा दिल गोविंदा जी की जिंदगी से जुड़े कुछ खास किस्से जानने के लिए देखे रंगोली. चुम्मा तुम मुझको उधार दे दे और बदले में यूपी बिहार ले ले. इस रविवार 21 दिसंबर सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. इसमें से गाय की चर्बी की बू आ रही है. हम सब कटा सकते हैं लेकिन अन्याय नहीं सह सकते. हमारे सिपाहियों पर हो रहे अत्याचार को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता. फिरंगियों को हटाना है. हम सब तैयार हैं. सबसे पहले हम अंग्रेजों की बनाई हुई जेल पर धावा बोलेंगे. चलो हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर. काम करो और वहां से निकल जाओ. तुम तो हमेशा चौकन्नी रहती हो. तुम मुझे बहुत दिलचस्प लगी. मैं सिर्फ सबूत ढूंढता हूँ. बॉस का भरोसेमंद हूँ. हर काम अकेले संभाल लेता हूँ. तुम लोगों को एहसास भी नहीं है कि वो क्या कर सकती है. मैं उस कातिल को ढूंढ कर रहूंगी. तुम्हारे पीछे खतरनाक लोग पड़े हुए हैं. मैं कोई भी बात दिल पर नहीं लेता. और अब ये बेवकूफी मेरा मकसद है. विसा उपरांत मुखेलकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशनाचेर स्थापन केल्ल्या अत्याधुनीक दिल्ली मेट्रो संग्रहालयाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार दिल्ली सरकाराचे येरादारी मंत्री पंकज कुमार सिंग, दिल्ली मेट्रोचे प्रबंध निदेशक विकास कुमार हे लेगीत हजर आशिल्ले. ह्या संग्रहालयाची स्थापना संवसारीक पांवड्यावेल्या मेट्रो संग्रहालयाची देख धरून बांदणी केल्या. हातूंत आर्विल्ली साधनां वापरून प्रदर्शन प्रणाली आणि इंटरॅक्टिव्ह अनुभव मेळोवपाची सुविधा आस्पावीत केल्या. हे संग्रहालय 19 डिसेंबर सावन सामान्य नागरिकांक खातीर उक्तें जातलें. आयज संसदेंत विकसीत भारत जी रामजी विधेयक 2025 सादर करतना विरोधकांनी बोवाळ करतना कागदपत्रां पिंजून उडोवन लोकशायेचो अपमान केला असो आरोप भाजपान केलो. भाजपाचे म्हणयारे सय्यद जाफर इस्लाम हाणें नवी दिल्लींत पत्रकार परिशद आपोवन हे विशीं विरोध उक्तायलो. काँग्रेस फुडारी पृथ्वीराज चौहान हाणें ऑपरेशन सिंधू विशीं केल्ल्या वक्तव्याचेर हुस्को उक्तायलो. काँग्रेसीन हे विशीं कांयच वक्तव्य जारी केल्लें ना. तशेंच चौहान हांणी माफी लेगीत मागली ना अशेंय तांणी सांगलें. आश्चर्य की बात है कि आज 3 दिन हो गया, 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड आज दिख नहीं रहा. कांग्रेस पार्टी ने ना उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया और न कांग्रेस पार्टी ने उनको पार्टी से निकाला और न कांग्रेस पार्टी ने उन पर कोई टीका टिप्पणी की. गरीबों के दुश्मन जिस तरह से कई बिलों का वो विरोध करते हैं, जो देश के हित में बिल होता है उसका विरोध करते हैं, ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं जो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान इस्तेमाल करे, ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं. जो टेररिस्ट जिस भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान जिस भाषाओं का इस्तेमाल करता है देश के लिए, वो राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इस्तेमाल करते हैं. वो पूरे ऑपरेशन सिंदूर के समय वो पाकिस्तान के टीवियों में छाए रहे और देश का स्टेटमेंट देके देश के जवानों का मनोबल गिराते रहे. आज जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान जी ने स्टेटमेंट दिया है और फिर जिस तरह से उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया है, उससे समझ में आता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है.
अस्तंत बंगालात उद्योगीकरण विशयाचेर नेम साधतना विरोधी पक्ष फुडारी सुबेंदू अधिकारी हांणी ममता बॅनर्जी सरकाराचेर खर टिका केल्या. राज्य सरकारान हालींच आयोजीत केल्ल्या BGBS हे संवसारीक वाणिज्य संमेलन एक फ्लॉप शो आशिल्लो अशेंय तांणी सांगलें. आतां मेरेन ह्या वाणिज्य संमेलनाक 500 कोटी रुपया खर्च आयला, पण अस्तंत बंगालात 1 रुपयाची लेगीत गुंतवणूक जाल्ली ना अशी टिका तांणी केली. 20 लाख करोड़ का मूव हुआ, कम से कम 800 मूव हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट 0 है. नो बड़ा इंडस्ट्री यहाँ आया. इकोनॉमी, बिजनेस, इंडस्ट्री का हालत बहुत गंभीर है. बंगाल छोड़ के जो नौजवान भाग रहा है दूसरा प्रदेश में, नौकरी नहीं है, रेवेन्यू, स्टेट रेवेन्यू नहीं आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. पळय आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.6 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 20.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां ओमानाचो प्रतिश्ठीत असो नागरी भोवमान ऑर्डर ऑफ ओमान दिवन केले सन्मानीत. द्विपक्षीय संबंद घटमूट करपाक प्रधानमंत्र्यांनी दिल्ल्या योगदाना खातीर तांकां भेटयला हो भोवमान. भारत ओमान मजगती अर्थीक भागीदारी कराराचेर जाल्यो सह्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी सुलतान हैथम बिन तारीक हांच्या हाजेरीत जाली कबलात. भारत ओमान वेवसायीक शिखर सभेत दोनूय देशांमदल्या द्विपक्षीय संबंधांक नवी दिका आनी गती मेळटली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारत ओमान व्यापार परिशदेंत केलें संबोधन. बच बाय रोमियो लॅन प्रकरणात 5 जाणांक न्यायालयीन 14 दिसांची कादय. अजय गुप्ता ह्या सहयोगी धनियाक वैजकी तपासणीचो म्हापसा. GMFC न्यायालयान दिले निर्देश. आनी तरणाट्यांमदीं वैज्ञानीक मानसिकता जागृत करपाचें मनोहर पर्रीकर वैज्ञानीक महोत्सव थारला प्रभावी माध्यम. मुखेलमंत्र्यांनी मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सवाच्या 7व्या आवृत्तीचें केलें उक्तावण. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.